देव तुमची मोडकी मोडतलो. देव तुमची मोडकी मोडतलो. हायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता देव एक कुंभार आनी मातयेच्या विशयांत उलयता आनी इस्रायलकारांक जेरेमिया प्रवादी प्रवाद करून सांगता. जशें कुंभाराच्या हातांत माती आसा आनी आयदन जर तर तें सारकें जायना तर परत तें आयदन त्याच ताज्याच हातान तो पाटी हाडटा आनी परत नवें करून रचता. तर थोडो नियाळ आयच्या पयल्या वचपाचेर आज आमी करया. आयचें पयलें वचप आमकां अर्थ जाय तर आमी पळोवंक जाय जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 17. हांगासर इस्रायल परजान केल्ल्यो सर सुकी आनी पातकांच्या विशयान बरयलां आनी अध्याय 18 आयचें पयलें वचप वळ 1 तावन वळ 6. हांगासर देव सांगता हांव तुमकां परत रचोवंक आशेतां आनी परत एक नवी रचना जावन उपजोवंक हांव आशेतां, कित्याक तूं म्हज्या हातांत आसाय. तर कसलीं तीं पातकां इस्रायल परजेन केल्लीं देवा मुखार. जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 17 वळ 4. हांगासर देव सांगता हांवें तुका दिल्लें तें दायज तुमी तुमच्या हातांत हांवें होगडायलां. हांवें तुमकां दिल्लें तें दायज तुमी तुमच्या हातांत हांवें होगडायलां. कसलें तें दायज देवान इस्रायलकारांच्या हातांत दिल्लें. इस्रायलकार जावन आसले देवान रचिल्ली वा विंचून काडलेली ती कुळीते जनांग आनी ह्या जनांगा मुखार देव उलयता आनी देव विंचून काडटा. हें जावन आसा म्हजे जनांग. पूण एक कायदो आसा, तुमी म्हाका देव म्हणून स्विकार करूंक जाय आनी हांव तुमकां रक्षण दितलो. पूण तें दायज तुमी म्हजी म्हणली भुरगीं तें दायज आज तुमी होगडोवन घेतलां, कित्याक तुमी म्हजे तावन पयस गेल्यात. अध्याय 17 वळ 13. हांगासर देव सांगता तुमी म्हाकाच सांडला, तुमी निजा देवाक सांडला. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 वळ 1 तावन 3. हांगासर आमी पळयता देव अब्राम बापाक 3 बेसांवां दिता. पयलें जावन आसा तुका एक हांव देश दितलो, मोव आनी दूद वळटा तसल्या गांवाक हांव तुका व्हरून पावयतलो. दुसरें जावन आसा तुजे तावन एक जनांग हांव उपजयतलो. तें जनांग दर्येच्या रेवे बरी आनी आकाशांत असल्या नखेत्रां बरी लॅक करूंक जायना तदले व्हड जनांग तुजे तावन हांव उपजयतलो. अब्रामाची प्राय तवळ 75 जाल्ली देवान अब्रामाक आपयतना. आनी तिसरें जावन आसा तूं जावन आसतलो एक बेसांव. जो कोण तुका बेसांव दिता तो बेसांव स्विकार करतलो आनी जो कोण तुका शीण उसारता वा शिराप घालता तो शिराप वा शीण फाटी स्विकार करतलो. आनी अशें देव अब्राम बापातून उपजयता एक जनांग, कित्याक हे जावन असले पवित्र जनांग देवाचो लोक. आज तुमी म्हाकाच सांडला तर हांवें तुमकां राखचें जाल्यार कशें. अध्याय 17 वळ 19 तावन 27. हांगासर देव सांगता तुमी परत साबत पाळी जाय आनी तशेंच सर म्हजी रुली आनी रगरो तुमी पाळी जाय. मोइजेन तुमकां दिल्ली ती रगरो तुमी पाळिनात, साबत तुमी पाळिनात, निजा देवाक तुमी मान करनात, म्हाका तुमी सांडला. आतां तुमी परत ये जाय. मोइजेन दिल्ली ती कायदे कानुनां तुमी परत पाळी जाय. तो वळ तुमकां बरें जातलें. अध्याय 18 वळ 15. हांगासर देव परत सांगता निजा देवा तावन तुमी मस्त पयस गेल्यात आनी ही जावन आसली पातकां निजा देवाक सांडून पयस गेल्लीं. आनी ह्या देखून देव जेरेमिया प्रवादीक सांगता एका कुंभाराच्या घरा वचू आनी थंयसर कुंभार खंयच्या रितीर आयदनां मातयेंतावन करता हें तूं पळय. आनी हाज्या उपरांत देव जेरेमिया प्रवादी मुखांतर लोकांक प्रवाद करूंक सांगता तुमी म्हजे तावन पयस गेल्यात. जशें कुंभाराच्या हातांत माती आसा आनी जशें कुंभाराक जाय रितीर त्या आयदनाक तो रूप दिता त्याच रितीर हांव तुमकां दिवंक आशेतां. तुमची आयदनां फुटल्यांत आनी ती आयदनां फाटी हांव बरी करून बरें रूप ताका दिवंक आशेतां. तर कितें प्रॉब्लम जाला? पयल्यान पयलें आध्यात्मीक जिवितांतावन हो लोक पयस गेला. देवान तांकां आपयलें, देवा सांगता रावंक, देवाचें रक्षण दिता म्हणून देवान आपयलें.
पूण अध्यात्मीक जिवितांत तांणी पयस केल्यांत, देवातावन तांणी पयस गेल्यांत. दुसऱ्यान तांणी आज विद्रूप जाल्यांत. जशें एक आयदन कुंभाराच्या हातांत असलें आयदन विद्रूप जाल्ल्या वेळार ते परत ती माती तो एकठांयता आनी नवें रूप त्या आयदनाक दिता. त्याच रितीर देव सांगता तुमी जावन आसात रूपणें विद्रूप जाल्लें. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वोळ 20 आनी 6 हांगासर देव सांगता आमी मनशांक रचया. ताज्याच रूप आसून सारकें आसूं जावन देव मनशांक रचता. आनी अशें आमी सर्व देवाचें रूप आनी रूपणें घेवन आमी जल्मात. आनी जर तर देवातान आमी पयस वेता तर आमचें हें रूप आनी रूपणें, देवाचें रूप आनी रूपणें देवातान आमी पयस केल्ल्या वेळार हें रूपणें विद्रूप जाता. आनी देव सांगता हें रूपणें हांव बदलितलो, बदलूंक कशें येता. त्या देखून जशें माती परत हांव एकठांय करता एक आयदनांत हांव तशें तुमकां हांव एकठांय करतलो, कश्ट येतले आनी पूण परत हांव एक नवी रचना तुमचे तावन रचोवंक अशें येता. एजेकियल प्रवादीच्या ग्रंथ अध्याय 30 आनी 6 वोळ 20 आनी 6 देव सांगता तुमचे थंय एक नवें काळीज हांव घालतां आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो. कित्याक देव अशें येता तुमी जावन आसा सर मरण पावली, अध्यात्मीक जिवितांत मरण पावली, देवातान आमी पयस गेले. त्या देखून देव अशें येता नवो आत्मो हांव तुमकां दिव अशें येता. तशेंच एक नवें काळीज तुमचे थंय घालता. काळीज फातराचें न्हय, काळीज मासाचें. आनी ह्या काळजाचेर म्हजी रुली आनी रगरू हांव बरयतलो. आनी तो वळ तुमी म्हजी जातल्यात आनी हांव तुमचो देव जातलो. देव अशें येता आमी सर्व परत त्याच देवात येवंक. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत वोळ 4 हांगासर देव सांगता जशें कुंभाराच्या हातांत आसलें तें आयदन विरूप जाल्ल्या वेळार विद्रूप जाल्ल्या वेळार कशें तो परत ताजे माती एकठांयता आनी नवें रूप तो दिवंक अशें दिता. त्याच रितीर हांव तुमकां तशेंच नवें रूप दितलो. तर आज आमी विचारूंक जाय खंयची जावन आसा म्हजी मोडकी, खंयची जावन आसा म्हजी मोडकी. लुकाचो वांजेल अध्याय 12 वोळ 30 आनी 4 हांगासर जेजू ख्रिस्त अशें सांगता खंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें, खंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. हें जावन आसा म्हजी मोडकी. खंय म्हजें काळीज आसा म्हजें दिर्वें आसा ती जावन आसा म्हजी मोडकी. पूण आज आमी विचारूंक जाय ह्या मोडकेक बुराक पडल्यात गी, ह्या मोडकेक फूट पडल्या गी, ही मोडकी मस्त वीक जाल्या गी म्हणून आज आमी विचारूंक जाय. प्रोवर्ब्स म्हणयो अध्याय 2 वोळ 4 तावन 5 अशें बरयता. देव सांगता रुप्या भाशेन ती अत्रेकतात जाल्यार लिपोवन दवरल्या दिर्व भाशेन ती सोशेस जाल्यार सर्वेस्पराची बिरांत म्हणल्यार कितें म्हणून तूं समजतलोय आनी देवाची येवजण देवाची जाणवाय तुका मेळटली. देव सांगता जर तर तूं सोदूंक भायसरलोय तर परत परत तूं सोदताय तर लिपोवन दवरलें दिर्वें तें खंयचें. संवसाराची ग्रेस्त काय न्हय, संवसाराचें बरेंपण न्हय, संवसार बरो जावंक पुरो बरो पूण संवसाराक लाभ दोवचें न्हय. देव सांगता म्हजी जाणवाय जावन आसा दिर्वें. ही जाणवाय तुका मेळ्ळी तर सरू तुका मेळटलें. कित्याक म्हजी वळख तुका मेळटली आनी तुजी वळख म्हाका मेळटली. आनी हें जावन आसा आमचें दिर्वें, हें जावन आसा आमचें वेसल. त्या देखून देव सांगता दिर्वें म्हूण सांगल्यार एक जावन आसा देव, दुसरें जावन आसा देवाची जाणवाय. तर म्हजे मोडकेंत कितें आसूंक जाय? म्हज्या मोडकेंत देव आसूंक जाय, देवाची जाणवाय आसूंक जाय. जर तर हें दोनी ना तर म्हज्या मोडकेक फूट पडल्यात, म्हजी मोडकी बुराक जाल्या, हांवें ती परत वा नवी घे जाय नाल्यार परत एक मोडकी करी जाय. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 45 वोळ 3 हांगासर देव अशें सांगता हांव तुका गुपीत दिर्वी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो. ह्या परी सर्वेस्पर हांवूच सर्वेस्पर म्हणून तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव म्हणून तुका कळीत जातलें. हांव तुका गुपीत दिर्वी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हर एक ब्रेस्तर आमी हांगासर पळयता जायतो लोक हांगासर मिसाक येता, नव्यानाक येता. कित्याक? आमचे फिरगजेनी मीस नागी आसा.
जेजू बळकतावन आमकां बरेंपण लाभलां आनी त्या देखून पातयेणी आसा जेजू बळका लागीं मागल्यार आमी मागलें मेळटा. जावंक पुरो दुसऱ्यांच्या जिवितांत जेजू बळकान घाल्ली ती आशिर्वाद आमी पळयल्यांत, दुसऱ्यांच्या जिवितांत जाली ती महत्कार्य आमी पळयल्यांत. त्या देखून आमची एक पातयेण आनी उर्बा हांवी त्याच जेजू बळकाच्या मंदिराक येता, एक हप्त्यांत एक म्हणे नोवेन करता, मागता. म्हजो एक ल्हानसो इरादो आसूंक पुरो, जावंक पुरो म्हज्या भुरग्यां खातीर, जावंक पुरो बरी भलायके खातीर, जावंक पुरो जिणेंत सक्सेस जावच्या खातीर, जावंक पुरो बरें काम मेळच्या खातीर, जावंक पुरो जिविताची हर एक गरज्यो घेवन आमी हांगासर येता. कित्याक ही जावन आसा आमची पातयेणी. दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी बरें जाल्लें पळयलां, म्हज्या जिवितांत बरें जाल्लें पळयलां, आशिर्वाद आमच्या जिवितांत पडलीं पळयल्यान. त्या देखून ह्याच जेजू क्रिस्ताक अर्घां दिवंक ह्या नव्यानाच्या मिसाक हर एक ब्रेस्तार आमी हांगासर येता. तर देवाची वळख आमकां आसा गे, देवाची वळख आमकां आसा आनी वळख आसले निमती हांगासर आमी आयल्या. तर म्हज्या मडकेंत कोण आसा आज? देव आनी देवाची जाणवाय, दुसरें कितेंच न्हय. आतांच्या दिसांनी मातयेच्या मडकेनी रांदचें मस्त उणें जालां. आतांच्या ल्हान ल्हानशा भुरग्यांक स्टील आनी एल्युमिनियम आयदनां मात्र पळोवन संवय जावंक पुरो. थोडी मालगडी आसात, जावंक पुरो तुमच्या घरांनी पयलें मातयेच्या आयदनांनी रांदताले. कोणी जाल्यार मातयेच्या आयदन हाडल्या तक्षणच तांतूं रांदिना. ताका एक खंयचोय पालो प्रपोजची संवय आशिल्ली, ताका उजो घालूंक आसा. ताजे उपरांत रांदचें काम. आमी जावन आसात देवान रचल्ली मोडकी. ह्याच मातयेंत तावन देव आमकां जीव दिता. मातयेंतावन उपजल्ली आमी, देवाच्या रुपांत आनी स्वरुपांत आमी जल्मल्ली आमी. देव आशेता ह्या आमच्या कुडींत, ह्या आमच्या कुडींत, ह्या आमच्या मोडकेंत देव आसूंक जाय, देवाची जाणवाय आसूंक जाय. जर तर ही आमची कूड, आमची मोडकी हातूंत जर तर देव ना, देवाची जाणवाय ना, तर देव ही मोडकी मोडतलो. त्या देखून मोगाच्या बाबांनी भयणी, आमी आज विचारूंक जाय, म्हजें सर्वस्व खंयचें? म्हज्या ह्या मोडकेंत म्हजें ट्रेजर, म्हजें दिर्वे खंयचें? संवसारी वस्तूंक हांव लाभ देतांगी, संवसारी संतोशा खातीर हांव लाभ जातांगी. पाड म्हणून सांगना हांव, सडीत लाभदोचें इल्लें मारेकार. म्हज्या ह्या मोडकेंत, ह्या म्हज्या कुडींत, ह्या म्हज्या जिवांत देव आसा गी. तर देवाचो वळख इल्ली उणी आसा, तर देवाची वळख सोडोवची गरज आसा. जर तर देव एक इल्लेशा 5, 10, 15% आसा, तर ते पर्सेंटेज लो सोडोवची गरज आसा. मागीर आमी आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसा वेळार तो देव आमकां आशिर्वादांनी बरो, ताजी वर्ती जाणवाय आमकां लाभो, ताजी वळख आमकां लाभो. ह्याच ह्या कानिजा देवाक मान करूंक, ताका आराधन दिवंक, ताका अर्घां दिवंक आनी ह्याच आमच्या कानिजा देवाक आमी आमची मागणी भेटोवंक आनी देवूच आमचो सर्वस्व म्हणून मानून घेवचे बाग आम्हा सर्वांक तो देव दिवं दी म्हणून आमी मागया.